सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव. भाव भयणीनो, आज आमचे बरोबर बीश साहेबान नोमी आसलेलो नवो पातकूर आसा, फादर जोफील डायस गांवान शांदूरचो. काल सांजे आमच्या गांवान पावून सरला. तुमच्या नांवान फादर रुजारियो म्हज्या आनी सगळ्या ताळगांवच्या फिरगोजकारांच्या नांवान आमच्या नवे यादनिकाक, आमच्या नवे पातकुराक फादर जोफील डायस हांकां आमी उनुनीत आनी काळजाभरीत आमच्या गांवांत येवकार दिता. आनी ताचे आसने आमकां सगल्यांक भोव करून तरेतरेचे संस्थांक गिरेस्त करतले. ताची जाणवाय आनी ताची उमेद आमकां ही आमची सभा, पवित्र सभा अदीक जिवाळ उर्बेन भरलेली करूंक उपकारतले अशी आस्त बाळगिता. आनी माय मोगाचो ताका आमी येवकार दिता. फादर जोफील 28 एप्रील ताची संस्कारणी जाली ओल्ड गोवा. 2 म्हयने जाले पाद्री जाल्यार. ताका आमी बरो येस हांव दिता. ताचे खाशेलेपण म्हळ्यार इज अ म्युजिशियन, ऑर्गनिस्ट, वायलिनिस्ट. आनी आमच्या भाव सांतानाक ताचो खूब लाव जातलो कोयराक. आनी अदीक उर्बेन गायन करून देवाक वाखाणूंक ताचे आसने आमकां खूब फायद्याचें जातलें म्हूण आस्त बाळगिता. आनीक सगळ्यांचे वतीन म्हणटा फादर जोफील, a warm and hearty welcome to you to the parish community of St. Michael, Taligaon. हे मिसाचे भेटेन आमी मागता 3 दिसां पासत सोपून गेल्ल्या बोनिफासियो रॉड्रिगीस, सोपून गेल्ल्या न्यूटन फेर्नांडीस, सोपून गेल्ल्या युजेबियो एस्ट्रोसियो ह्या आमच्या भावांक सासणाचें जिवीत पुनः जिवंत पळोवन आमी मागुया. तशें मागुया हाचे दिसाक आपल्याचो जल्माचो दीस संभ्रमता आंतोनियो झेवियर फेर्नांडीस हे आमच्या भावा पासत आनी हे आमच्या भावा भयणां पासत मागून हे मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेवया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबे आसूं. मुगा भावा भयणो, आमच्या बाबाटाची वाड जावं, आमी बाबाटान अदीक मजबूत आनी गोड जावं, अदीक करून आमचे परिक्षे वेळार आमी देवाचेर अदीक विस्वास धरूंक आयचें देवाचें उतर आमकां उस्कायता. तर बाबाटाची मनशां कशी आमी जिवंक देवाचो आदार आमी मागता आसतना आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया आनी आमच्या पातकांचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. बोगसणें मागून म्हणुया. हांव पातकी सोड पडिला देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून बळी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Please,
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयल्यान. खोटेपणाच्या काळोखान आमकां बुडून दिवं नाका. बोगो तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमकां सदां जियेशें कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवी जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी देवान अब्राहामाची परिक्षा करूंक म्हणलें. अब्राहाम, अब्राहाम. ताणें जाप दिली, हो पळय हांगा आसा. देवान आनी एकदां म्हणलें, तुज्या एकल्याच अपुरबायेच्या पुताक इजाकाक घे आनी मोरिया गांवांत वच. थंय हांव तुका दाखयतलो. त्या दोंगरार तूं म्हाका ताचो योद भेटयतलोय. दुसऱ्या दिसा भोव सकाळीं उठून अब्राहामान आपलें गाडू तयार केलें आनी आपणा बरोबर दोगां सेवकांक आनी आपल्या पुता इसाकाक घेतले. ताणें योद भेटोवंक जोळो फोडलो आनी देवान दाखयलेले सुवातेर वचून तो वाटेक लागलो. तिसऱ्या दिसा अब्राहामान दोळे उबारले आनी पयसतान ती सुवात देखली. तेन्ना अब्राहामान आपल्या सेवकांक म्हणलें, गाडवाक घेवन तुमी हांगाच रावात. हांव आनी म्हजो पूत मातशें मुखार वेतां आनी थंय देवाक भोजून तुमचेशी परततां. उपरांत योद भेटोवंक जोळो जाय आसलो तो घेवन अब्राहामान इजाकाचेर दिलो. मागीर आपल्या हातांनी उजो आनी सुरी घेतली आनी दोगूय बरोबर वाटेक लागले. वाटेर इजाकान आपल्या बापायक अब्राहामाक म्हणलें, पाय. आनी पायन विचारलें, कितें जाय पुता? पुतान म्हणलें, पळय, उजो आनी जोळो तर आमचे लागीं आसात, पूण योद भेटोवंक मेंढरो खंय आसा? अब्राहामान जबाब दिलो, म्हज्या पुता, योद भेटोवंक देव एक मेंढरो मेळोसो करतलो. मागीर दोगूय आपली उरलोली वाट तांकूंक लागले. देवान आपणाक दाखयलेले सुवातेर पावतच अब्राहामान थंय एक वेदी तयार केली आनी ताचेर जोळो मांडलो. उपरांत ताणें आपल्या पुताक इसाकाक बांदलो आनी ताका वेदीचेर जोळवा वयर दवरलो. मागीर आपल्या पुताचो योद करूंक हातांत सुरी घेतली. तेन्नाच सर्वेस्पराच्या दुतान स्वर्गांतान उलो मारून म्हणलें, अब्राहाम, अब्राहाम. ताणें जाप दिली, हो पळय हांगा आसा. देवदूतान म्हणलें, तुज्या भुरग्याचेर हात उखलूं नाका आनी ताका कांयच वायट करूं नाका, कित्याक देवाक खरेंच भियेताय म्हूण आतां म्हाका सारकें गमलें. कारण तुज्या एकल्याच पुता म्हाका भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय. तेन्ना अब्राहामान आपली तोकली वयर काडली आनी फाटल्यान एका मेंढऱ्याक देखलो. ताची शिंगां एका जिलकुटाक शिरकोलोलीं. म्हणटच अब्राहामान त्या मेंढऱ्याक धरलो आनी आपल्या पुताचे सुवातेर ताका योद करून वंपलो. ते सुवातेक अब्राहामान यावे इरे म्हणगे देव दिता म्हूण नांव दिलें. त्या पासत आयज पर्यान अशें म्हणटात, दोंगरार देव दिता. आनी एकदां सर्वेस्पराच्या दुतान स्वर्गांतान अब्राहामाक उलो मारून म्हणलें, म्हज्या नांवान हांव सोपूत दितां. असो उलयता तो सर्वेस्पर. तुवें हें केलें आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक फाटीं सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलों आनी अंतरावेल्या नोकेत्रां परी आनी दर्याचे वेळेर आसा ते रेवे परी तुजी संसद हांव वाडयतलों आनी तुजी संसद आपल्या दुस्मानाचे दारवंटे आपल्या ताब्यांत कोत्तली. आनी तुवें म्हजी आज्ञा पाळली देखून तुजे संस्थी वरवीं पृथ्वेच्या सर्व राष्ट्रांचेर हांव आशिर्वाद घालतलों. अब्राहाम आपल्या सेवकाशी पोत्तलो
आनी ते सोगले बरोबर बेर्शेबाक वचूंक भायर सरले आनी अब्राहमान बेर्शेबांत तिकान केलें. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. जिव्या मनशांच्या देसांत सोर्वेस्पोराचे नोदरे मुखार हांव चलतलों म्हणुया. जिव्या मनशांच्या देसान सर्वेस्वराचे नोदरे मुखार हांव चलतलो. सोर्वेस्पोराच्या मोगान म्हजें काळीज बोल्लां, कित्याक म्हजी विनवणी ताणें आयकून घेतली. हांवें ताका उलो मारलो, त्या वेळार ताणें म्हाका रोखडोच कान दिलो. सबाब. जिव्या मनशांच्या देसान सर्वेस्वराचे नोदरे मुखार हांव चलतलो. मरणाच्या फासांनी म्हाका वेडो घालो, नरकाच्या आकांत म्हजेर आयलो. कोणती दुखींत हांव बुडलोलो तेन्ना हांवें सोर्वेस्पोराचें नांव घेतलें. सोर्वेस्पोरा म्हाका निवार. जबाब. जिव्या मनशांच्या देसान सोर्वेस्पोराचे नोदरे मुखार हांव चलतलो. सोर्वेस्पोर प्रमाणीक आनी दोयाळ, आमचो देव माये मोगान बोल्लोलो. सोर्वेस्पोर साद्या बोळ्यांचो आस्कारी, हांव निराधारी आसलो, ताणें म्हाका वाटायलो. सबाब. जिव्या मनशांच्या देसान सोर्वेस्पोराचे नोदरे मुखार हांव चलतलो. ताणें म्हाका मरणांतलो वाटायला, दोळ्यांतलीं दुखां पुसून काडल्यांत आनी आडलून पडोना जावंक म्हजीं पावलां राखल्यांत. जिव्या मनशांच्या देसांत सोर्वेस्पोराचे नोदरे मुखार चलतलो. जबाब. जिव्या मनशांच्या देसांत सोर्वेस्पोराचे नोदरे मुखार हांव चलतलो. उद्गाराक उबी रावया. Sorvespora, 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 sorvespora. देव बाप आसलो जेजू सवें कुर्सार, आपले वेंगेन पोतून घेवच्याक संवसार. मनशाक आपले वेंगेन हाडूंक आतां दोयेन ताणें आमचे आदीन केलां. Sorvespora, 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 सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. जेजू दुसरी होड्या चडलो आनी पळतोड मारून आपल्या नोगरांत आयलो. त्या वेळार हातूंत पडलेल्या एका आरकाराक जेजूची खाटीर घालून हाडलो. तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरकाराक म्हणलें, भिवू नाका पुता, तुजीं पातकां भोगसुलीं. आनी हें आयकोना फुडें थोड्या शास्त्र्यांनी आपणा भितर म्हणलें, हो देव निंदा कोत्ता. तांची चिंतनां ओळखून जेजून म्हणलें, तुमच्या मनांत अशें वायट कित्याक चिंत्तात तुमी? तर हातलें खंयचें उदीक सोंपें? तुजीं पातकां भोगसलीं म्हणूंक, वो उठ आनी चल अशें म्हणूंक? पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां भोगसूची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवन दिवंक. ताणें आरकाराक म्हणलें, उठ, तुजी खाट घे आनी घरा वच. आनी तो उठलो आनी आपल्या घरा गेलो. हें पळोवन लोक भियेलो आनी मनशाक कसली पदवी दिल्या देखून देवाक तांणी वाखाणलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. इश्टानो, अशें म्हणलेलें आमी आयकलां.
भायले गावे पेकूंक ओदीक सोबे न्हय भितरले वो भायले गावे रोखडेच बरे जातात भितरले गावे बरे जावंक चड वेळ वेता तेच भाशेन कुडीचे गावे पिकोवंक ओदीक सोंपे आनी रोखडेच सोंपतात रोखडेच ते पेकतात पूण मनाचे आनी आत्म्याचे गावे पडटा तेन्ना ते पिकोवंक खूब आडगोळीचे जातात पूण मोगाळ भाव भयणीनो जेन्ना मनाचे आनी आत्म्याचे गावे पेकता तेन्ना कुडीचे गावे पिकोवंक ओदीक सोंपें जाता वो बेगीन ते पेकतात आनी हें कितें आयच्या वाचपान आमी नियाळूंक जाता एक्सटर्नल वुंड्स तरी पेकतले जाल्यार आमकां स्पिरिच्युअल वुंड्स आसात वो आत्मीक जिवीत आसा ते आमी बेगीन पेकयले जाल्यार एक्सटर्नल वुंड्स भायले गावे आसा ते रोखडेच पेकतले देखून आमी आरकाराचे नदर मारुया जेजून आरकाराक पळयलो आनी ताका हातूनार घालून हाडलो म्हणजे आरकाराच्यान कांयच करूंक जायना पॅरलायज तो आनी पॅरलायज जाल्ल्या मनशांक आमी पळयता तांचे हुस्कोती तांच्यान कांयच करूंक जायना दे आर कंप्लिटली डिपेंडंट ऑन अदर्स ते दुसऱ्याचेर दवरलेले आसात आनी एक फातर पासून उखलूंक जायना तें जाता एक फातर एक ऑब्जेक्ट कशें ती एक वस्त कशी जाता म्हणटच ताचे भायले हें कुडीचें आसा तें चड ओस्कोत ताका कुडीची पेकोणी जाय पूण जेन्ना जेजूक आरकाराक हें पळयता ताका म्हणटा भिवू नाका पुता तुजीं पातकां भोगसोलीं म्हणजे जेजू ताका पयलीं आत्म्याची एके भाशेन मनाची ताची पातकां भोगशिता आनी तें केले उपरांत ताची कुडीची पातकां भोगसूंक एके भाशेन कुडीची पातकां भोगसूंक ताका सोंपें जाता देखून तो आरकाराक पयलीं ताका ताची पातकां भोगशिता आनी तेच बरोबर कुडीची पेकोवणी दिता इश्टानो आमच्या जिवितान आमी कोस्तावता तेन्ना पिडीत आसा तेन्ना दुसऱ्या वस्तूंनी आमी आमचें जिवीत जोड जालोली तेन्ना आमकां पयलीं मनाची आनी आत्म्याची पेकोवणी जाय मनाची आनी आत्म्याची पेकोवणी आमकां पयलीं मेवता तेन्ना कुडीची भायली आमकां पेकोवणी मेळूंक ओदीक सोंपें जाता वो बेगीन आमकां पेकोवणी घेवंक जाता म्हणटच आमी आत्म्यान आमी थीर रावूंक जाय आत्म्यान आमी बरी आसूंक जाय आत्म्यान आमी नितळ आसूंक जाय आनी जेन्ना तुजें आत्म्याचें डिस्पोजिशन वो स्पिरिच्युअल डिस्पोजिशन वो स्पिरिच्युअलिटी बरी आसा तेन्ना तुका हें देणें फावो जाता हे नदरेन आमी अब्रामाचेर नदर घालुया अब्रामाक देव ताच्या एकल्याच पुताक इजाकाक ताचें बलिदान करूंक मागता ताचो एकलोच पूत जाणटी पिरायेर ताका हो फावो जाल्लो मालगोडो पूत देवान मागलें तो देवाक दिवंक बेता ताचें बलिदान करूंक बेता पूण अब्राम तो डिस्टर्ब जायना ताच्या मनांत वचनी दुसरी चिंतनां कशींच येयनात कित्याक ताचें स्पिरिच्युअल डिस्पोजिशन वो स्पिरिच्युअलिटी ताची बरी आसलोली मनान तो नितळ आसलो आत्म्यान तो नितळ आसलो बाबाटाचो मनीस आसलोलो देवाचे विस्वास धरून जेदलो मनीस आसलो देखून देवान मागलें तेन्ना तो दिवंक गेलो पूण देवान ताचे सोशी ओदीक बरे भाशेन बरी वागणूक एके भाशेन ओदीक ताका कुरपेचें जिवीत फावो केलें ओदीक ताका देणी दिली ओदीक ताका बेलसांवांनी भरलो आमच्या जिवितान देवाची ही उपोड बेलसांवां ओत्मीक जिवीत आमचें ओदीक वाडटलीं जाल्यार देवाचो आशिर्वाद आमकां मेवतली वो पेकोवणी मेवतली जाल्यार आमच्या ओत्मीक आमचें जिवीत बरें करूंक जाय मनाचें आनी आत्म्याच्या जिविताक आमकां पेकोवणी जाय आनी मनाच्या आनी आत्म्याच्या जिविताक आमकां पेकोवणी पयली फावो जातली तेन्ना कुडीची आनी हेर आमकां
बेलसामांनी भरलेलें जिवीत आमकां जिवूंक मेवतलें. तर आमचें जिवीत आमी बरे भाशेन जिवूंक, आत्मीक जिवीत बरें करूंक आमकां सगल्यांक आदार आनी बळ मागून घेवया. अशें जावं. भेटोवरेक आमी गायन गावया. C25 नांव आमचे लागीं 5 दिसांनी 9. C25 पेज 39. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदारा देव बापाक मानतात तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेन आमच्या नेक्या पवित्र पुरुषाच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. देवा, तुज्या संस्कारां वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय. देखून ह्या संवसारांत फावो तसली जावंक आमची भोक्तीची सेवा ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सौम्य आसूं, तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उपता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी शासनाच्या देवा, सर काळें सोदताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रुचलय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दोयीन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्वीचो सगलो दोलबार तुजी तर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. मुसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय. मुसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मारून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्या दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
तिसरो जबाब दिवन आमी बाबा ताचो गूड परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सोमया, संवसाराच्या सरवणणारा आमची सरवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वांची खास खास समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडान रोगळ शेवतेले आम्हा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रिदुमेचे विसालोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें पळजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची आनी आख्या संवसाराची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये बागेवन झुजे तुज्या बुदीच्या सांगाती बागेवन धोम दोता आनी सर काळें तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या बाबाटाची परीक्षा जाता तेन्ना देवाचेर आमी अदीक बाबा धरून विस्वास धरून आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक आदार मागून जेजून शिकयलेलें मागणें आमी म्हणुया. आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां तांणी पडून दिवं नाका पूण वायटांनी आमकां निवार. देवा आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांतली ताळ्यांनी निवार. दया करून ह्या जिवितान घोटाय सवस्काय भलायकी पेकोवणी आमकां दी सर्वींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बावाटान बोरभाशान अंद्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. जेजून आमच्या सोम्यान आपल्या सांग शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती दिता आनी म्हणटा तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाट्याचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेदनाच व्हड चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. हो तो जिवो जेजू आमचो सर्वंडा जो आमकां कुडी आत्म्याची भलायकी फाव करता, तो आमकां पेकोवणी दिता. सगळ्या विस्वासान ह्या सोम्याक येता ती सुभागी. सोम्या तर म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजूक आमचे काळजान घेतलेल्या बरी हे वेळार तशें आसनी आमच्या मदीं बगुया. जे कितें त्यार करान अनुभवलें निश्कुळीची आत्म्याची पिकोवणी आमकां दी म्हूण मागुया. आमच्या मना काळजाचे गाय पिकोय, आत्मीक गाय पिकोवन आमकां नवी कोर म्हूण मागुया. सोरपदवीधर आनी काकुत्सरा देवा, तुज्या आखेरोसनीचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडी काल कश्टवतेल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाळायेन तूं आयकून घे. यावशीत सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा नियंत्रणा खाला येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करून विज्ञानानी एक वासीन सोदून काडलां तें मनशा कुळाक गुणादीक पडल्यार पुरो म्हूण तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजी जाणवायेन उजवाडाय आमी मागता तुजे पुता जेजूची नांवी. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदानान आनी जेवणान तुज्या जिवान आमकां भरून हे परी सदां तुका मोगान एकवटूंक सासणाक तोखता तसलो फळ आमी काडूंक ह्या मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. फाल्यां म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार 2 तारीख जुलयाची सदां भाशेन आमचे मीस 7:30 वरांचेर आनी मिसा उपरांत आमी तळोगत परम संस्काराची मागणी करतल्यो. आनी भोव करून हो जुलयाचो म्हयनो आमकां सगल्यांक शांती समाधानाचो जावंक मागतल्यो. अजून पर्यंत कर्फ्यू चालू आसा. सरकारान घातिल्लो 5 तारखेर पर्यंत म्हळां म्हणटच आमचे इगोर्जो अजून बंद आसात. मनान दवरचें, आमी सरकारी नेम कायद्या प्रमाणे चलूंक वावुचें. एक फावटी कर्फ्यू उबारलो म्हणटच आमी सवलती मेळ्ळ्यात प्रमाणे आमची इगोर्जेची दारां बेगीनूच उक्ती जावंक आनी आमी सगलीं देवाक आमचो बाप म्हूण आनी एक समुदायीक जिवीत आमचें वाडोवंक, आत्मीक जिवीत वाडोवंक, संस्कारांनी भरलेलें आमचें जिवीत जावंक खतखत्यान ह्या दिसांनी मागुया. आनी ही पिडा कोरोना व्हायरस नियंत्रणा खाला येवंक आमचे खुतखुतीत मागणी प्रार्थना बापाक उबारुया. देव बरें करूं. शेवटाचें गायन गावया. आमचे बरी तूं राव सोमया. E 1 5 70 आनी 6 E 1 पेज 76.